सदा करूं फावो मोगा देवा तुझा लागता काळीस मोजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीस मोजे तुका दिता Kita mogu mozo kelo maka rasta maka posto mozo abra soslo रक्ता तुझ्या मासा माका पोस्ता ओढ मोख मोची काती पुरसा मेलो दयची माका केलो मोगा देवा तुझ्या लागता काळीस मोचे तुका दिता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्ता म्हूण मागता. परत ह्या आराधनान वांटेली जावंक सोम्या जेसूच्या नांवान तुमकां हर एकल्याकी हांव स्वागत म्हणटा. जेसू म्हणटा, येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी वासान वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दिता. येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी वासान वोवयतल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता. ह्या आयताराच्या पवित्र दिसा सकाळीच्या वेळा मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें. सोमयाच्या त्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटेली जाल्या आनी आतां सांजेच्या वेळा सोमया संगी विश्व घेवंक सोमया संगी थोडो वेळ करसूंच्याक ह्या आराधनांत आमी वांटेली जावन आसा. सोमी
आमकां विशव दिता. सुमी आमच्या संगता आसा. सगळो हप्तो आमचो वावर आमी केलो. जायत्या संगतींनी जायत्या राटावळींनी आमी मेथेर जावन आसल्या. एका लेखान आमच्यो कुडी आमच्यो मोती थकल्यात आनी आयतारचो दीस एका लेखान विशेवाचो दीस सुमया सांगता विशेव घेवचो. सुमया संगी समाधान भोगचो व्हरतो पवित्र दीस जावन आसा. आनी सुमी आमकां एकल्याकी आपयता ताच्या वेंगेंत ताच्या मोगांत रावंक आनी तो आमकां समाधान दिता. तो आमकां शांती दिता. तो आमकां संतोष दिता. तो आमकां धादोसपण दिता. आनी त्या देखूनच ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये तो खरोच आजार आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जावं आमी हांगा जावं आमच्या घरांनी जावं खंयसर आमी आसा, जावं बरो यूट्यूबा मुखांत्र वा डिवायन वर्ड TV मुखांत्र ह्या आराधनांत आमी वांटेली जावन आसा जावं पुरो, पूण सुमी आमकां एकल्याकी आपोवणे दिता. सुमया सांगता रावूं, सुमया संगी थोडो वेळ करसूंच्याक आनी सुमी आमकां धादोसपणान भरता. सुमी आमकां समाधान संतोषान भरता. सुमी आमकां विशव दिता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हो वेळ पवित्र जावन आसा. हो वेळ मोलादीक जावन आसा. हो वेळ सुमया संगी आमी करसूंचो जावन आसा. त्या देखून आमकांत सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. सुमयान आमकां दिवच्यो ह्यो पवित्र घडयो जावन आसा. सुमी आमकां एकल्याकी आपयता. मोगळा जेसू, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं खरोच आजार आसाय. गेले त्या आयतारा त्या आराधनांत आमी वांटेली जाल्ल्या. तुका आमी आराधन केल्लें, तुका आमी स्तुती केल्ली, तुका आमी नामान केल्लें आनी प्रत्येक जावन तुजी मजत कृपा आमी मागोवन घेतली. आतां एका हप्त्या उपरांत परत आमी सांगत आसा, जेजू पयल्यान पयलें तुका आमी अर्गां दिता. तुजी स्तुती आमी गायता. तुका आमी आराधन करता. ह्या सगळ्या हप्त्यांत आमचे संगीत रावलाय. आमच्या सांगता तो समकलाय. आमकां आदार दिलाय. आमकां सांबाळून व्हेलाय. आमची जतन तुवें केल्याय. आमच्या कश्टा दुखांत, आमच्या पिडे शिडेंत, आमच्या आनवारांनी आमच्या बगलेक तूं रावंक आमकां धैर्य दिलाय, उत्तेजन दिलाय. आनी प्रत्येक जावन विविध मनशां मारिपात तुजो सांगात आमकां दिलाय, धैर्य आमकां दिला, बुजावण आमकां दिलाय आनी आमचो वावर करूंक आमकां आदार दिलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुका आमी दिन वाचता. तुका आमी थँक्यू म्हणटा. सुमया, तुवें आमच्या जिवितान केल्ल्या सत्या बरेपणाक तूं आमचो जेजू, आमचो मोगाळ जेजू, आमचो मोवाळ जेजू, आमचो काकुळदीचो जेजू, आमच्या संगी हर एक घडी हर एक दीस रावचो, आमच्या सुखा दुखान वांटेली जावचो, आमचें जिवीत सोलोवन वचो तुमचो सुमया. आनी त्या देखून तुका आमी नमान करता. तुका आमी स्तुती गायता. तुका आमी आराधन करता. सुमया, आमचे संगी राव सुमया, आमचे संगी राव सुमया. ह्या घडी आमी हर एकली तुका आमकांत समर्पण करता. आमचे कुटुंबा तुका समर्पण करता. आमच्या कुटुंबादारांक तुका आमी समर्पण करता. आमच्या मोगाच्यांक तुका आमी तुका समर्पण करता. सुमया, हर एकल्याचे तुजी विस्तार आशिर्वाद वत. ह्या आराधनाद्वारे आमकां हर एकल्यागे तुज्या बेसांवांनी बरो आमकां खरो विशव दी. सुमया, मुकलो हप्तो आमी प्रारंभ करूंक वेताना, आमचो वावर करूंक आमी फुडें सरतना आमच्या बगलेक तूं राव. सुमया, आमच्या सक्तेन तूं बर, आमकां कुरपेन बर, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां अभिषेक कर. सुमया, आनी त्या मारिपा तुजे संगी रावो, तुजे सांगत आमी वावर करूं, तुज्या नांवाक आमी महिमा दिवंक आमच्या दिसपत्या जिविता मारिपात, आमच्या वावरा मारिपात आमकां कृपा दी. सुमया, आमचे सांगत राव. सुमया, प्रत्येक जावन सकट वायटा विघ्ना अवघडांतले आमकां, आमच्या भुरग्या बाळांक, आमच्या कुटुंबादारांक, आमकां आमच्या मोगाच्या हर एकल्यागे तूं राखून सांबाळून सुमया. आनी अशें आमचें जिवीत तें सांबाळून तूं वर, तुज्या माना खातीर महिमे खातीर जिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या बगलेक तूं राव. सुमया, जेजू तुका जावं मान आनी वगळाम, तुका जावं आराधन आनी स्तुती. सुमया, तुका जावं प्रणिपान, तुका जावं स्तुती. सुमया,
Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Studi tuka sumian Jesu. Studi tuka sumian Jesu. Studi tuka sumian Jesu. Studi tuka sumian Jesu. Pranipat tuka sumian Jesu. Pranipat tuka sumian Jesu. Pranipat tuka sumian Jesu. Pranipat tuka sumian Jesu. तुमची जबाब आम्ही तुका आराधन करता आम्ही तुका आराधन करता सर मान फावो जाल्ल्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता सर वगळाप फावो जाल्ल्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता सर्व स्तुती फावो जाल्ल्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता सर्व पवित्रपणान भरलेल्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता सर्व वैभवान भरलेल्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता सर्व भाग्यवंतपणान भरलेल्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता सर्व गौरव फावो जाल्ल्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता सर्व दैविकपणान भरलेल्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता सर्व महिमेन भरलेल्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता सर्व नमस्कार फावो जाल्ल्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता एक घडी मोगाळ भवन आणि बहिणीनो आमच्या काळजान थावन तकले आमच्या बागाविया त्या सुमयाक आमी आराधन करिया त्या सुमयाक आमी स्तुती करिया मोगाच्यानो वैयक्तीक थरान एक घडी मौनपणी सगळ्या हप्त्यांत आमच्या सांगता समकाल्लो जेसू परत या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर आजार आसा आमचे संगी आजार आसा या सक्रामेंतांत हांव वालता ती कुरपा आशिर्वादांचो शिवर कुरपेचें भांडार आमच्या जिविता वालता त्या सुमयात हांव तो जीव देव तो खरो देव आमचे मुखार आसा एक घडी भर ताका आमी आराधन करिया एक घडी आमी ताका स्तुती करिया एक घडी ताका आमी अर्गां ओगळाप आमी दिवया कित्याक ताणें आमची जतन करची खरो विशय ह्या कुडीक ह्या मोतीक ह्या जिवाक दिवचे ह्या सुमयान आनी तसो जीव देव ह्या सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा एक घडी ताका आमी आराधन करिया अर्गां दिवया स्तुती करिया मोगाळ भवन आणि बहिणीनो इतल्या वैभवान भरलेल्या इतल्या महिमेन भरलेल्या आणि आमकां आमच्या दिसपट्या जिवितान इतलें बरें करच्या ह्या सुमयाची स्तुती करून आमच्या जिविताच्या हर एका घडये ह्या कुडींत स्वास आसता पर्यंत हांव तुजी स्तुती करतलो नामान करतलो म्हणल्यार त्या भगणांनी भरलेलें तें गीत आमी गावन ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾमी हे उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावन आमच्या काळजा मनांत हांव त्या सुमयाची स्तुती आमी गावया ಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ
ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసಯ್ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಪೋಷಿಸಿದೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಪೋಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾಣ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भावांनो आणि बहिणीनो प्राजितच्या काळार आमी आसां प्राजीत काळाचो पयलो आयतार आज सिंजेच्या बुधवारा वा गोब्राचो बुधवार त्या मारिफात प्राजीत काळाची सुरवात आमी केल्या आणि गोब्राच्या बुधवारा वा सिंजेच्या बुधवारा आमच्या कपालार वा तकलेर गोबोर घाला आमच्या कुटुंबांचेर आमी नदर घाली जाल्यार
थोड्या वर्सां पयलें थोड्या घरांनी आतांय आसूंक पुरो आयदनां नितळ करूंक खातो खाण घेवन त्या खात्या सांगात गोबर खाण घेतलें आनी गोबरांत आयदनां घासतलीं आनी त्या मारिपा ती आयदनां परजळतेलीं. जें कितें करी वा जें कितें मेळ्ळेपण आसा तें सगळें वेतेलें त्या आयदनांक एक परजळ येतलो आनी नवीच सोबीत तीं दिसतलीं. आतां आमच्या तकलेर गोबर घाला आनी आमच्या त्या मारिपात ह्या सिंजीच्या बुधवारा प्राजिताचो सुरवात केला. आतां आमच्या कपालार वा तकलेर गोबर घाला म्हळ्यार कितें? केवळ वो गोबर आमच्या कुडीचेर मात्र न्ही बगार सगळ्या आमच्या व्यक्तित्वाचेर घाला म्हण येत आनी त्या मारिपात वो गोबराचो संकेत मारिपात आमचे सगळें जिवीत नितळ करून सुद्रावंक एक आमकां आपोवणें. कशें एका गोबरा मारिपात एक आयदान घासतना नितळ जाता की आमच्या माथ्यार वा आमच्या कुडीचेर वा आमच्या व्यक्तित्वाचेर हो गोबर घाल्ल्या मारिपात आमचें जिवीत बदलावन जायचें, परिवर्तन जायचें. जें कितें मेळ्ळेपण आसा खोटेपण आसा तें नितळ जावन आमचें जिवीत नवें जायचें. ह्या प्राजिताच्या काळार आमचें जिवीत सुद्रावंक नवें करूंक एक आमकां आपोवणें जावन आसा. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, करेजमाचो काळ वा करेजमाचो वेळ 3 संगतींक आमकां उलो दिता. एक प्रिपरेशन आमी म्हणटा तयारी, पास्कांच्या फेस्ताक वा पास्कांच्या त्या परबेक तयारी करचो वेळ तो. त्या देखून हो काळ प्रिपरेशन तयारी करचो प्राजिताचो काळ जावन आसा. दुसरें रेफरेशन, तशें म्हळ्यार वायट वाटेर समकाल्ल्यांक परीकपणाचो काळ, जिवीत नवें करचो काळ, परीकपण दिवचो तो काळ. कोण पळय आमी वायट वाटेर आसा तांकां एक परीकपण दिवचो तो काळ जावन आसा. आनी तिसरें जावन आसा रेफॉर्मेशन, आमचें जिवीत सुद्रावंक सुदारण करचो हो वेळ जावन आसा, हो काळ जावन आसा. आमचें जिवीत नवें करचो, आमचें जिवीत सुद्रावचें. त्या देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, पास्ट इज पास्ट, प्रेझेंट इज टू मेक द फ्युचर. फाटलें जिवीत वा फाटलें तें फाटलें मुक्त जालें, पूण हो वेळ मुखलें जिवीत रुपीत करचो तो वेळ जावन आसा. त्या देखून हो करेजमाचो काळ, प्राजिताचो काळ आमचें जिवीत सुद्रावन मुखलें आमचें जिवीत सोबीत करचो, आमचें जिवीत नितळ करचो, आमचें जिवीत वर्तें करचो एक काळ जावन आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. आनी त्या देखून ह्या प्राजिताच्या काळार प्रत्येक जावन आमी 3 संगतींक सडीत आमी गामान दिता. सिंजीच्या बुधवारा आमी वांजेलाच्या वासाप आमी आयकल्लें जाल्यार ह्या 3 संगतीचो थंयसर उल्लेख केलो आमी आयकलां. एक जावन आसा मागणें. ह्या काळार विशेश मागण्याक आमी वेळ दिवंक आसा. मागण्या मारिपात आमचें जिवीत सुद्रावंक आसा, आमच्या जिवितांत देवाची कृपा आमी जोन घेवंक आसा. दुसरें दान धर्मा मारिपात, हेरांच्या गरजांक पावोवन हेरांक थोडी कुमोक दिवन आमी आमचें जिवीत सुद्रावंक आसा, बदलावन हाडूंक आसा. आनी तिसरें जावन आसा उपास करणं. उपास आमी करूंक आसा, प्राजीत आमी करूंक आसा आनी त्या मारिपात आमचें व्यक्तित्व सुद्रावचें जावन आसा. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचो आतांचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस उपास म्हणटाना ह्या प्राजिताच्या काळार आमी कसलो उपास करी जाय म्हणलें आमकां शिकयता, आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. आमी उपास करचो म्हणटाना जेवण सोडचें, खाण सोडचें, मांस खाय नासतना सोडचें वा सोरो पिये नासतना रावचें. मस्तू जाणांनी प्राजीत काळार असलो उपास करूंक चिंता. म्हळ्यार सोरो पियेतलो ह्या प्राजीत काळा वेळार सोरो सोडचो आनी मांस खातल्यांनी मांस खायनासतना रावचें आनी नॉनवेज जेवतल्यांनी तें खायनासतना रावचें, केवळ रांदयचें जेवण. असलो उपास आमी करता आमच्या कुडीचो दंडण्यो करून. हें गरजेचें, हांव न्हय म्हणना. पूण आतांचो पाप साहेब म्हणटा ह्या वर्सा ह्या प्राजिताच्या काळार आमी विशेश तरान कसलो उपास करी जाय म्हणलें आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. ते देखून पाप साहेबान थोडे उल्लेख दिल्ले ह्या वखदाक तुमच्या गामनाक हाडूंक आनी प्रत्येक जावन ह्या करेजमाच्या वेळार आमी ह्या संगतीक सडीत गामान दिवन आमचें जिवीत त्या सोम्या संगता नवें करूंक आमी प्रयत्न करचें गरजेचें. तर कसलो उपास पाप साहेब आमकां सांगता. पयलें पाप साहेब म्हणटा दुखोवचीं उतरां
ह्या उतरांत हांव आमी उपास करचे आमी उलोवची ती दुखोवची उतरां जावं आमच्या कुटुंबांत जावं आमी खंयसर आसा थंय दुखोवच्या उतरांत हांव उपास करन मोवाळायची उतरां उलय जाय म्हूण पापसाहेब म्हणटा. दुसरें बेजाराई दुखांत हांव उपास कर आनी उपकारी मनान जिवीत जियोंक प्रयत्न कर. जिवीत देवान दिल्लें त्या देखून दूख बेजारायत धरून बसच्या बदला उपकारी मनान जिवीत जिये. तिसरें बाबसाहेब म्हणटा रागात हांव उपास कर आनी सोंसणीकायेन बर. हर एक दीस हर एक घडी खावंक वयचें न्ही राग न्ही ताचे बदला सोंसणीकायेन तुजें जिवीत बर. चवथें नकारात्मक नेगेटीव चिंता तसल्या चिंतपाक उपास कर आनी बरोवशान तुजें जिवीत बर. चवथें जावन आसा पांचवें जावन आसा जिवितांत वारीस वा टेन्शन तातूंत हांव उपास कर देवाचेर पातयेनी दवर. सवें जावन आसा कंप्लेन्स हर एक पडी खोडी करचें वा कंप्लेन करचें तातूंत हांव उपास कर सादेपण सिंप्लिसिटी तसलें जिवीत जियोंक प्रयत्न कर. दबाव प्रेशर हातूंत हांव तूं उपास कर मागण्याचो व्यक्ती जावंक प्रयत्न कर पापासाहेब म्हणटा. कोडू संगतीक उपास कर बिटरनेस कितें कोडू आसा गडीत आसात ताका उपास कर तें पयस कर आनी संतोश दादोसपणान तुजें काळीज बर म्हणटा पापासाहेब. आनी एक हागे फारीकपण ताका उपास कर आनी राजी जा. राग फारीकपण ताका उपास कर आनी कोणा लागीं फारीकपण घेवंक चिंताय तांचे लागीं राजी जा. आनी निमाणें पापसाहेबान म्हणलें मस्त उलोवची सवय आसा ताका उपास कर आनी मौन जा आयकोवचें देवाचें उतार देवाच्या ताळ्याक आनी हेरांक आयकोवचें. असलो उपास करूंक पापसाहेब ह्या प्राजिताच्या काळार आमकां हर एकल्याक आपोवन दिता. सुबीत उतरां सुबीत संगती आमच्या पापासाहेबान आमच्या जिवितांत करूंक आमकां आपोवन दिला. केवल खान जेवण पिवन सोरचें मात्र न्ही ताच्या सांगता ह्यो संगती मस्तबडी आमी ह्या संगतीक गामान दिवना. केवल कुडीक कितें गरजेचें आसा तें त्याग करन तसलो उपास करूंक आमी मौन करता प्रयत्न करता. पूण पापासाहेब असल्या संगतींत हांव उपास करन बऱ्यो संगती आमच्या जिवितांत जियोंक आमकां आपोवन दिता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या सक्कड संगती मारिपात आमी सोम्याक ताणेवंक जाय. म्हजें जिवीत सोम्याक हांवें समर्पण करूंक जाय. हें जिवीत सोम्याक मोगाचें जावंक जाय आनी त्या देखून म्हजो आत्मो म्हजें जिवीत सोम्याक ताणेवंक जाय. असलें प्राजिताच्या काळार आमी गरोवंक जाय मोगाचें न्हू आनी त्या मारिपात सोम्याची कृपा आमच्या जिवितांत भोगोवंक जाय. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या संगतीचो नियाळ करतना आराधनांत आमी वांटेली जातना तर आमी सोम्याक सांगया सोम्या असलो उपास करूंक हांव तयार आसा. असलो उपास करूंक हांव तयार आसा. असलो उपास करूंक हांव मौन करता सोम्या. कित्याक सोम्या तुका म्हजें जिवीत ताणेलां. सोम्या म्हजें सगळें कूड म्हजें व्यक्तित्व सोम्या तुका ताणेलां. तूं ह्या जिविताचो ह्या केंद्र व्यक्ती म्हणलें सोम्याक सांगून आमी तें गीत आमी गावया. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो सोम्या तुका ताणेलां. तुका ताणेलां म्हजें जिवीत तुका ताणेलां म्हजो आत्मो म्हजें सगळें व्यक्तित्व म्हणलें सोम्याक आमी सांगया आनी सोम्याची कृपा असलो प्राजीत आमी करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी आमचें जिवीत त्या सोम्याक ह्या वखदां आमी समर्पण करया. तुका हांव ताणेलां. सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला सोदून तुजो आयला. सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेलां.
मोच्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला मोगाल भावान आनी भयणीनो पेद्रून म्हणलें उतरां सुमया कोणा लागीं वचो तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची त्या सुमया थानेला म्हजो आत्मो तुज्या उतरांक त्या उतरां मारिपात म्हजें जिवीत नवें करता म्हणलें सुमयाक आमी सांगया ह्या प्राजिताच्या काळार सुमया तुज्या उतरांक त्या पवित्र पुस्तकाक उतरांक सडीत वेळ गमान दिवं म्हजो आत्मो थानेला हांव प्रयत्न करता म्हणलें सुमयाक आमी सांगया मोगाल भावन आनी भयणीनो ती कृपा सुमयाची आमी मागया कोणा लागीं सोम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची कोणा लागीं सोम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुझे संगी रावो म्हाका पावोक सोम्या मोच्या तुका हांव ताणेला सोम्या मोच्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आमकां जिवीत दिवचें मोगाल भावन आनी भयणीनो सुमयाच्या वाटेन आमी सपकातना सुमी आमकां कुरपेन भरता त्या देखून हो कुरपेचो काळ प्राजिताचो काळ सुमयाच्या वाटेन चलो त्या देखून सुमी म्हणटा हांवूच जिवीत हांवूच सत आनी हांवूच वाट आनी जो कोण त्या वाटेन समकता ताका खरो विशय समाधान संतोष बरेपण लागता मोगाल भावन आनी भयणीनो तर त्या सुमयाच्या वाटेन समकोंक आमी करपा मागया सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र तुझे कुरपेंची म्हाका पावोक तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र तुझे कुरपेंची म्हाका पावोक सोम्या मोच्या हांव ताणेला सोम्या मोच्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आनी भयणीनो आयचे दिसाचो वांजेल आमी आयकल्लो म्हणटा स्नान घेतल्या उपरांत प्रेरकात्मो जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें आरण्यांत करसेले प्रेरकात्मो ह्या प्रेरकात्म्यान वा पवित्रात्म्यान जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें आरण्यांत करसेले आनी थंयसर 2 संगती आयचो वांजेल उल्लेख करता एक त्या वेळार सैतान ताका नाडूंक लागलो वा नाडून आसलो आनी दुसरें देवदूत ताची सेवा करनासले सेवा करतले एका गोशी सैतान ताका नाडून आसलो आनी एका गोशी देवदूत ताची सेवा करतले
मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी 40 दिसांचे पैन सुरवात केल्या, करिस्माचो सुरवात केला. आणि ह्या 40 दिसांच्या पैनाच्या सुरवेर आमच्या जिवितांत आमी जायते निर्धार केल्या जावंक पुरो, जायत्यो आमचे थंय रेजोल्युशन आसूंक जावंक पुरो. ह्या करिस्माच्या काळार आमी पाळी जाय, आमी करी जाय म्हूण. आमच्या जिवितांत ह्यो 2 संगती दिसपरतें घडटात. एका कुशी देवाची सकत, देवाची कृपा आमच्या जिवितांत वाळून आसता, पूण आनी एका कुशी सैतान आमकां नाडून आसता. प्रत्येक जावन ह्या प्राजिताच्या काळार चड ओडण्यो हे आमचे थंय घडोवन आसतात. थोड्या दिसां आदीं घडिल्लें एक घडीत हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. ती एक चली बऱ्या कामार आसली, दिसपरतो वावर करनासलें आनी त्या मारिपा तिचें कुटाम, तिचें जिवीत बरें चलोवन आसलें. आनी विविध माध्यमां मुखार जावंक बरो पेपरांनी, जावंक बरो इंटरनेट वा विविध माध्यमांनी ही चली कामाक जाय म्हणली जायरातां पळयता. कामाक जाय वा कामाक जाणा जाय म्हणली जायरात पळयता आनी त्या कामाक ती एप्लाय करता. तिका काम आसलें, बरें काम आसलें, पूण थंयसर थोडें करांदाय वा बोसतावन इल्लेशी इराराय आसली, पूण काम बरें आसलें. पूण त्या वेळार जायती जायरात पळयता, काम जाय म्हणली आनी एका कडेन ती एप्लाय करता. एप्लाय केल्ल्या वेळार एका कंपनींत हांव तिका आपोवन येता आनी थंयसर ती आपोवन व्हेला आनी तिच्या लागीं उलोवंक सुरू करतात वा विविध माध्यमां मारिपात कम्युनिकेशन तिच्या लागीं सुरवात करतात. आनी एका फाल्यां दिसा तिका इंटरव्यूक आपयतात आनी म्हणटात, तुजें काम तें पयलींचें सोडीचें, हांगासर तुका आमी बरो सांबाळ दिता. आनी अशें जायत्यो संगती ह्या चलयेक बुलायतात. चड सांबाळ, बरें काम म्हणलें बुलावनी दितात आनी हें काम सोडूंक ताका वत्ताय करतात. आनी चली तें पाती येता आनी हांगासर काम सोडटा. आनी त्या व्यक्तीनी ताचें बँक अकावंट दिवंक सुरवेर तुज्या अकावंटाक पयलेंच 5 लाख रुपया आमी डेपॉझीट करता कित्याक हातूंत तें काम सोडटाय. आनी हे चली दिता 5 लाख ताच्या अकावंटार पडटात. आनी थोड्या दिसांनी ते म्हणटात ते 5 लाख फाटीं धाडीचे आनी थंयसर एक ट्रान्जॅक्शन जाता पयशांचें. आनी तवळ सगळें ह्या चलयेचे लॅपटॉप, ह्या चलयेचे मोबायल तांच्या कंट्रोलाक ते हाडटात आनी ह्या चलयेक बांदावन वेतात आनी एक कशी ताच्या अकावंटांत जावन पयशे विड्रॉ जावन वेतात. आनी निमाणे ह्या चलयेक समजता आपणे जायते पयशे ओगडावन काडून गेले. जायते पयशे 1-2 लाख न्ही, 6 लाख वा ताच्याकी चड पयशे ह्या चलयेन ओगडावन घेतले. काम बरें आसलें, बरें जिवीत चलोवन आसली आनी एका कामाक ओडणी उदेता. चड सांबाळ, चड पयशे म्हणली ओडणी उदेता आनी हाका लागून आपणाचें पयलेचें काम सोडता आनी आसलें सगळें ओगडावन घेता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत तेजेन आमचें जिवीत बरें चलता, समाधाने चलता, सारक्या वाटेन चलोवन आसतना जायत्यो ओडण्यो, जायते आमकां ताळण्यो आमच्या दिसपट्या जिवितांत उदेतात आनी आमचें जिवीत वांगट्या वाटेन वायट वाटेन चलोवंक ह्यो संगती कारण जातात. पूण एक संगत जेजूच्या जिवितांत घडिल्ली. प्रेरकात्म्यान जेजूक आरण्याक व्हेल्लें आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो आसूंक जाय. आनी त्या देखून ते जेजून म्हणलें, हांव तुमकां मजतदार दिता, हांव तुमकां आतां बरी सोडून वचना, हांव तुमकां मजतदार दितलो आनी हो पवित्र आत्मो तुमच्या सांगाता आसतलो. अपोस्तल जेजूच्या मोर्ना जिवनपणा उपरांत सेनेकलांत आसल्या वेळार बियान कांगाल जाल्ले आनी थंयसर पवित्र आत्म्याचें येणें जालें. धैरान दारां उक्तीं जालीं. बायसन सोमयाचें मिसांव करतात. आतां सोमयाचें मिसांव करतना तांकांय विविध तरेच्यो ओडण्यो ताळण्यो आसल्यो, अधिकार, पयशे जावं बरो आनी कितें तांचो जीव वाचयतले, वाटावंक शकतले जर तर त्या वाटेन समकालें तें केलें जाल्यार. पूण तें खंयच्याय संगतीक बुलोवंक ना, कित्याक पवित्र आत्मो तांच्या सांगात आसलो. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन कुरप्यान बरयलें आनी त्या देखून ह्या सिसांनी आपोस्तालांनी जेजू खातीर जिवीत दिलें, जेजू खातीर तांच्या जिविताचें समर्पण केलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमकांय
जेजूच्या जिवितात हांव एक लिसांव आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. 40 दिसांचे पैन आमी सुरू केला, मात्र ह्या 40 दिसाच्या पैना वेळार जर तर प्रेरकात्मो पवित्र आत्मो आमचे सांगाता आसा जाल्यार, आमचे सांगाता पैन करता जाल्यार आमी बुडानाव, आमी पडानाव, आमी धैर्यान मुखार वचूंक आमी सक्तेल्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो. कित्याक हो पवित्र आत्मो ताच्या कुरपेन बरोवन पवित्र आत्मो आमचे जिवीत चलोवन व्हरतलो, सुमयाच्या वाटेन सोमकोंक आमकां सकत दितलो. आनी जे कितें निच्यो ह्या करिश्माच्या काळार आमी केल्यात ते पाळोवंक आमकां कृपा आदार आमकां मेळटलो. आनी अशें देवाचे दूत आमच्या बगलेक आसून सोमयाची जतन केल्ल्या भशेन आमची जतन करतले. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांबया. जावं बुरांगसर आसां, आमच्या घरांनी बसून आसां, एक घडी आमचे दोळे धांबया. जे कितें निर्धार निच्यो आमी केल्यात ह्या प्राजीत काळाक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमयाच्या आत्म्याक आमी उलो मारया. सुमयान ते आरण्यांतले 40 दीस रातीचे पैन प्रेरक आत्म्या सांगाता प्रारंभ केल्लें. पवित्र आत्म्याक ताणें उलो, पवित्र आत्मो ताच्या सांगाता आसलो आनी त्या देखून तो बुलोवंक ना खंयच्याय अधिकाराक, खंयच्याय वैभवाक, खंयच्याय कुडीच्या ओडण्यांक तो बुलोवंक ना. बदलाक धैर्यान मुखार सरलो. देवाचो बापाचो ताळो ताणें आयकलो, बापाच्या खुशेक ताणें काल्तीमान गेलें आनी ताचें जिवीत बापाक ताणें समर्पण केलें. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देवाचो ताळो आमी आयकोंक आसा, सुमयाच्या कुशेक आमी काल्तीमान घालूंक आसा. आनी आमचें जिवीत ह्या करिश्माच्या काळार, ह्या प्राजिताच्या काळार तें सुबीत तरान आमी सुद्रावंक आसा, सुबीत तरान बांदूंक आसा. तर एक घडी मौनपणान आमचें जिवीत, आमचे निच्यो सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी सुमया कडेन आमी मागया. ताणें बसयलेल्या त्या मजतदाराक, पवित्र आत्म्याक आमचेर वतूंक, आमचेर धाडूंक, पवित्र आत्म्या सांगाता आमचे पैन दिसपट्टें करूंक आमकां कृपा दी म्हूण एक घडीभर आमी मागया. मोगाच्यानो, एक घडी आमी मागया. पवित्र आत्मो आमचो मजतदार, तो सांगाती आमचो. पवित्र आत्मो आसा जाल्यार सुमयाच्या वाटेन आमकां समकोंक सलीस जातलें, आदार जातलें. ते देखून एक घडी आमकां त्या सुमयाच्या पांयांतळा समर्पण करया. पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन, कृपेन आमकां अभिशेक कर म्हूण ह्या घडी आमी मागया. आमचे दोनी हात आमी उदारे दवरया आमच्या मुखार आनी पवित्र आत्म्याचें गीत गावन पवित्र आत्म्याची सकत कृपा आमच्या जिविताचेर ह्या घडये देवून येवं दी म्हणून आमी मागया. आनी सुमया कडेन म्हणया, अभिशेक माडेरी, अभिशेक माडेरी, त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां अभिशेक कर म्हूण सुमया कडेन आमी मागया. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪಾಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸೈತಾನನ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸತ್ಯವಚನ ಸಾರಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मुघल भावन आणि बहिणीनो या प्राचित काळाची सुरुवात करताना जेजू म्हणता वेळ भरती जालो देवाचे राज लागी बावला पातकी जिनी बदला बरी कबा सतमाना वेळ भरती जालो देवाचे राज लागी बावला पातकी जिनी बदला आणि बरी खबर सतमाना पोरण्या सोल्ल्याचेर आमी नदर घाली जाल्यार निनिवे शार देवा विरोध आणि तो लोक तांच्या कुशेन तांच्या मर्जेन जिवन आसलो आणि देव जोना प्रवाद्याक विंचता या शाराक वचोंक आणि थंयसर बरी खबर परगट करच्याक जोना प्रवादीक मोन नातरलें जाल्यार तो निमाणे दुसरी वाट नसताना निनिवे शाराक वेता आणि थंयसर वचोन म्हणटा फकत 40 दीस फकत 40 दीस उरले तुमी नाश जावन वेतेल्यात आणि त्या लोकांक तसो उलो पावलो तांणी गोबोर तांच्या आंगार घालो गोनी वस्तुरां न्हेसलीं प्राजीत आदारलो पातकी जिनी बदललें आणि ती बरी खबर तांणी स्विकार केली आणि देवान जे कितें तांचेर धाडूंक नासाचें योजन केल्लें देव तें फाटीं करता आनी त्या लोकांक बचावी सुडका दिता मोगान भवन आनी भयणीनो नव्या सोल्ल्याचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजून सांगली ती ओपार जागृत साकराची दनी केदाळा येता मोद्यान्यार फांत्यार वा उजवारतना तो साकोरून येना पूण त्या दनयाची वाट पळोवन आसा त्या दनयाक राखोवन रावता आनी तो येताना दार उक्तें करूंक आनी त्या देखून जेजू म्हणटा जागृत रावलेलो साकोर भागीस सई मोगान भावनो आनी भयणीनो ह्या प्राजीत काळार आमकांय उलो तस्सो देवाचें राज लागीं पावलां आमचें पातकी जिवीत बदलोवन ती बरी खबर आनी ती बरी खबर जावन आसा जेजू ती बरी खबर आमी स्विकार करूंक आनी त्या जेजूक आमच्या जिवितान पयलो जागो आमच्या जिविताचें केंद्र जावन घेवंक आज आमकां आपोवणें आसा त्या देखून तो मातेव सवांजेल अध्याय 6 वाक्य 25 थावन आमी वाचतना लेखावर तो हुस्को तें पॅराग्राफ थंयसर आसा आनी थंयसर जेजू कितें म्हणटा पळया ती अंतराळाची सुकणी ओंपिनात लुविनात तरी तांकां सर्गी सोबा पशिनांगी पळया तें फुलो काट पळो साल्माव लायरे करून
त्या फुला सारको नेसलेलो ना ताचे वर्त्या रितीन तुका सोबोव ना. पळया त्या शेतांतलें काट तोन आज आसा फाल्यां रान्नीक उजो जावन वयचे. जर तर देवान इतल्या सोबीत पांचव्या रितीन नेटयलां ताचे वर्त्या रितीन तुका नेटोवना. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा पयलें सोदा देवाचें राज, पयलें सोदा देवाचें राज आनी तो वळू तो देव तुमकां कितें जाय तें सगळें दितलो म्हणटा. मोगाल भावन आनी भयणीनो, साबारपोटी आमी ह्या संवसारांत जी येताना आमकां कितें जाय तें सोदून आसाव. जावंक बरो अधिकार, मान, पयशे आनी जागो आनी कितें हें सगळें आमच्या वैभवा खातीर, आमच्या बरेपणा खातीर आमी सोदून आसाव. देवाचें राज आमी सोदून आसावंगी, देवाची खुशी आमी सोदून आसावंगी, देवाचो वांटो आमी सोदून आसावंगी. आनी त्या देखून हो काळ प्राजीत असो काळ, आईन काळ, आमचे राज बांदूंक न्ही, आमचे राज न्ही बगार देवाचे राज आमचे मदें आसा करूं, देवाचे राज म्हजे भितर आसा करूं. आनी त्या मरेपात देवाची खुशी आमी समजूंक, देवाची खुशी स्विकार करूंक वो काळ जावन आसा. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, त्या देखून बरी खबर आमी स्विकार करूंक आसा. आनी ती बरी खबर जावन आसा जेजू. त्या जेजूक म्हज्या जिवितांत केंद्र जागो दिवंक आसा आनी जेजून म्हजें जिवीत चलोवन व्हरूंक आसा. त्या देखून आमी एकलीं वेचीक पुता बरी उठोवंक जाय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, वेचीक पूत त्या ओपारेन कितें म्हणटा, हांव उठतलो आनी म्हज्या बापा सशी वेतलो आनी म्हणटलो, बापा हांव तुजो पूत म्हणून योग्य न्ही, तरी पण हांव तुजो पूत म्हणून योग्य न्ही, तुज्या कामाच्या वा साकरां बरी म्हाका एक मानून घे. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी उठोवंक जाय. त्या वेचीक पुता वरवीं आमी उठोवंक जाय. आमच्या राजांत हांवन, आमच्या स्वार्थांत हांवन, आमच्या खुशयेंत हांवन आमी उठोवंक जाय. देवाचें राज, देवाची खुशी, आमचें जिवीत आमी परिवर्तन करूंक जाय आनी ती बरी खबर आमी स्विकार करूंक जाय. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया, आमचें जिवीत सुमयाक आमी समर्पण करया. जावं आमी अस्कत, पातकी, उणेपण आमचें थंय आसा, हो प्राजीत असो काळ, आमचें जिवीत कुरपेन भरसो काळ, आमचें जिवीत सुद्रावसो काळ. त्या देखून आमी उठोवंक जाय त्या वेचीक पुता बरी आनी म्हणूंक जाय, हांव म्हज्या घरा फाटी वेता आनी म्हज्या बाबाक सांगता, बाबा हांव योग्य न्ही तुजो पूत म्हणून आपोवंक. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आसो सुमी, मोगाळ, खाकुलदार, तो बोक्सानेचो दातार, आमी एक मेट काडटना उरलीं 100 मेटां काडचो तो ताणें आमकां पटलून दवरचो, आमकां राखोवन आसचो. त्या देखून ह्या प्राजीत काळार हो एक आईन काळ उठोवंक, आमच्या जिवितांत थोडी बदलावन, थोडें परिवर्तन करूंक, आमचें जिवीत त्या सोमयाक समर्पण करचो पवित्र काळ. त्या देखून एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. कसल्या संगतींत हांव उठोवंक आशेतां, कसल्या संगतींत हांव ह्या प्राजीत काळार हांव उठोवंक आशेतां आनी म्हजो संबंद म्हज्या देवा थंय, म्हज्या भाव भयणी थंय हांव परत तो नवो करूंक आशेतां. त्यो संगती सोमयाक आमी समर्पण करया. जावं आमचो राग, मोसोर, हगे, जिद्द त्या संगतींत हांव, स्वार्थांत हांव, जावं आमच्या वायट वंदोन्यो ओडण्यात हांव, जावं आमच्या वायट करण्यात हांव, जावं संवसारी आमच्या राजांत हांव, अधिकार, मान, होगळाप असल्या संगतींत हांव, खंयच्या संगतींत हांव उठोवंक आशेतां. त्यो संगती सोमयाक समर्पण करया आनी सोमयाक आमी सांगया, घरा येता, हांव घरा फाटी येता, सोमया तुजे सांगाता रावोंक, तुजो मोग अनुभव करूंक, तुजी खाकोल अनुभव करूंक. सोमया तुजे बगार म्हाका जिवीत ना, तूं म्हजें सर्वस्व म्हणलें सोमयाक आमी सांगया. आमचें जिवीत सोमयाक समर्पण करया. ह्या घडये प्रत्येक जावन कितें उणेपण अस्कत गाय आमच्या कुडीन आमच्या जिवितांत आसा, सोमयाक समर्पण करया. ताची कृपा आमच्या जिवितांत वाळोवंक जाय. आमी खालती जावया, वेचीक पुता बरी आमी म्हणया, सोमया हांव तुजो पूत, तुजें दो म्हणून योग्य न्ही, जाल्यार तूं म्हाका घेताय म्हणली पातयेनी बरवसो आसा. तूं म्हजो सोमी, म्हजो बोगसानेचो दातार, म्हजो मोवाळ, मोगाळ,
इश्ट म्हळ्यार हांव समजता सोमया म्हण सोमयाक सांगया आमची जिवी समर्पण करया आनी सोमयाक सांगया हांव पाटी येता सोमया हांव घरा पाटी येता तुज्या घरा तुज्या सांगाता म्हजी जिवी जियोंक सोमया तुका म्हजी जिवी तसो केंद्र जावन घेवंक म्हजी जिवी तुका समर्पण करता म्हण सोमयाक सांगून ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया. देवा तावन हांव चड पयसरलो आतां हांव पाटी येता पदकाच्या वाटांनी सडकलो सोमया हांव पाटी येता घरा येता घरा येता परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात सोम्या हांव पाटी येता घरा येता घरा येता परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात सोम्या हांव पाटी येता होगडायली हांवें मोलादीक वर्सां आतां हांव पाटी येता दोळ्यांनी म्हज्या भरून तुका सोम्या घरा पाटी येता घरा येता परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात सोम्या हांव पाटी येता पाताका थर पेल्याक दुखयले आतां हांव पाटी येता ताका दुखोवन तुका कुर्सायले सोम्या हांव पाटी येता घरा येता घरा येता परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात सोम्या हांव पाटी येता सोम्या हांव पाटी येता सोम्या हांव पाटी येता. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 पवित्रत्म्या देवोन ये दैविक सक्तेन आमकां बरोवंक ये पवित्रत्म्या देवोन ये नवें जिवीत आमकां लाभोवंक ये कश्टांत येयल्यांक तूं सवकासाय लाभो रडतेल्यांक तूं बुजावून लाभो तकलेल्यांक तूं विशेव लाभो काळजामची तुज्या
Let us look at Jesus. Let us thank Jesus for all the good things that the Lord has done for us. Let us remember all the miracles in our lives. Let us bring to our mind every time we were weak and the Lord did unexpected miracles in our lives. Let us bring to our mind when we were sick and the Lord healed us. Let us bring to our mind when we had nobody but the Lord provided for us. Let us especially be thankful to God for protecting us during this past 1 year, during the season of COVID, when many people got sick and many died, but the Lord protected us and guided us. Let us be thankful to God. Jesus, we thank you for all the good things that you have done for us. We thank you for the food that you provided us, grace upon grace which was upon our lives, through which you guarded us and guided us. Jesus, we pray for the healing and restoration of all the individuals who are suffering right now. Jesus, as you show us, we specially pray for people who are having heart pain today, the arthritis disease, cancer, and a priest who is old and who is suffering. Jesus, we specially pray for every individual who has asked a prayer for healing. Through your mighty love and your grace, touch each one of them mightily. We pray for every individual who is searching for a job, every individual who is suffering in their job. May the mighty love of God guide them, heal them, and restore them. Jesus, now we specially pray for the wounds of the body, the ailments in the body, and the disease in the body. Jesus, through your divine love and through the blood which you shed on the Calvary, heal each individual right now through your precious blood. We pray that you sprinkle your precious blood from the tip of the head to the sole of their feet. Through your divine love and your grace, heal everybody. We specially pray for people who are hospitalized, who are traumatized, people who are healed but have psychological fear, people who are afraid, who are tensed. Right now, we surrender them to you. People who feel left out, by your mighty grace, touch them and heal them, Jesus. Jesus, through your love, guide them right now as we pray and praise and worship you mightily. Send forth your Spirit, sprinkle your blood and cleanse them through your wound. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें, तुमसे दूर गई है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई प्रभु, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. Jesus, we pray right now specially for all the intentions which are sent through the WhatsApp
and all the people who have asked us for prayer. Through your mighty touch, intervene in their situation. Give them a new heart, a new faith, and a loving family. Jesus, where there are disputes in the family, help them to experience your love. Help them to experience the love of the Holy Family and change. We pray for everybody who is suffering in their job. Jesus, you have said that it is you who provides everything. Give them the wisdom to take the right decisions. Guide them, Lord. Lord, we pray for people who are misguided or are confused. Jesus, specially guide them with your wisdom. Help them to read your word and speak to them. Jesus, I pray for an individual who is having hand pain. May their hand pain be healed in the name of Jesus. We pray for somebody who is having tension and worries right now, who is having a tension about finance. Mightily through your blood, heal them and set them free. Jesus, we pray for somebody who is having doubts in you and in the Catholic Church. Let them right now receive a touch of the Holy Spirit. Jesus, through your special grace, guide them. Lord, we pray for every individual who is writing examination and studying. Grant them the wisdom. Jesus, we pray for the doctors. Give them the right wisdom to provide the right medicines. Jesus, we pray for people who are seeking you and are seeking your intervention right now by your mighty grace. Intervene in their family and give them a mighty anointing to be guided in the Spirit. Muni saun sonsra kailoi kalu dandailo kursar morun soduvon korun amka jiudilo povitratmyak paraklita kurpe datara kurpe so pau samchersheno nital karamka मोगण तोय संसारस्तोय सुंदर तो केलो मनशाक तुझ्या सारक्या सोकण ताचे अधीन दिलो. I see the Lord speaking, and the Lord is telling He is healing somebody who has pain in their right hand. Jesus is moving and touching somebody who is going through financial troubles. The Lord is giving him a new way and is giving wisdom. I see few individuals who are asking God, Lord, why I am not able to see miracles in my life. The Lord is telling, humble yourself and come to me and I will guide you. I see few patients who are in the hospital right now are receiving special grace to tolerate the pain. The Lord is also healing them. I see the Lord healing somebody's scalp, and the Lord is telling, do not worry, my daughter, I am there for you. The Lord is also blessing somebody who is having severe heart pain. The Lord is telling, during the night you are experiencing this pain, and the Lord is healing you. The Lord is also healing somebody who is having kidney trouble, and the Lord is touching you. The Lord is specially telling in Konkani to somebody who is feeling, I have nobody, what can I do in this situation? The Lord is telling, how to zumok karta, and the Lord is telling, trust me and I will guide you. The Lord is specially anointing few individuals with the wisdom to help others.
The Lord wants one individual, a nun, to spend more time before His presence in front of the Blessed Sacrament. I see a special grace and anointing coming upon Father Anil. The Lord is mightily blessing him. The Lord right now is showering His grace, and the Lord is telling, look at the Blessed Sacrament and pray what you want, and the Lord is going to mightily provide for the persons who are praying from their heart. आपण मुझी सगळी कू ये सोमिया पोई तुझ्या स्पर्शन निर्मळ तुंक गावडायसर वाईट सकत येदनिया पवित्रत्म्यान तुझ्या माका दया तुझी ताकई मोचे ये सोमिया कित्या तुझेर हा पातिवणा सा आपणाने गुणकर माका ये दनिया तुझे काकुलतीचे राम आशीर्वादा दया तुझी दाकई मोचे ये सोमिया कित्या तुझेर हा पातिवणा सा आपणाने गुण कर माका ये दनिया तुझे काकुलतीचे राम आशीर्वादा सगळं आमी दिबी घालया. सुमयाचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता. जावं आमच्या घरांनी हांगासर आसां वा विविध जाग्यांनी आमी आसां, एक घडीभर सगळं आमचे त्या सवा मागणी सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर, तांच्या त्या सवां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमची कुटुंबां, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. सुमयान तांकां आपोवन गूण करच्या, अभिशेक करच्या. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आस्पत्रेन वळवळच्या त्या कुटुंबांक, त्या सान्यांक सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. प्रत्येक जावन एका भावाक आयच्या दिसा ब्रेन ट्युमर म्हणून डॉक्टरांनी कळयलां. तें कुट आमकां हांगाल जालां, त्या कुटुंबा खातीर सुमयान त्या भावाक गूण करच्या खातीर विशेश तरान त्या आमच्या भावा खातीर आमी मागया. आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा सुमयेच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. प्रत्येक जावन ती मारेकार पिडा, कोरोना पिडा बेगीनच ह्या संवसारांत हांव नापायस जावं दी. बरें भलायकी, बरेंपण सगळ्या संवसाराक रास करचे खातीर आमी मागया. आमच्या देशा खातीर, आमच्या प्रधानमंत्री खातीर, आमच्या राष्ट्रपती खातीर, उपराष्ट्रपती खातीर, आमच्या राज्याच्या मुखेल मिनिस्टरां खातीर आनी आडलते सलोवच्या हर एका सांद्या खातीर आमी मागया. सुमी तांच्या मनाक उजवाड दिवं दी. ह्या देशाच्या, राज्याच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां कृपा, भलायकी सुमी दिवं दिवन मागया. लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरचें तें उदार मन लाबोवन दिवन मागया. प्रत्येक जावन रैतांची हक्कां खातीर ते वावूर प्रतिभटन करनासा, तांणी कितें आशेतात बरेपण तांकां लाभुच्या खातीर ह्या रैतांक ही परत सुमयेच्या पांयतळार समर्पण करून आमी मागया. वैयक्तीक तरान कितें मागूंक आसा सगळें तें सवा सुमयेच्या पांयतळार समर्पण करून सुमयेचें आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गवया गीत येद्या व्हडा सक्रमेंतांत. Sacramenta sustannaman koru purvilatya rupa bhutla navyoriti adarya salvovecha askatvi
विषय बावटाचे बोलिव्या ससे बापा तसे स्फुता उल्हासाने स्तुती बोधवी महिमा ससा एकस्तार्य हसिता Spirita Samasami नावार्ता प्रार्थूया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचा उघडा तुझ्या आमका सोडलाय तुझे सोडूनचा बोल सदान समचे आम्ही बघी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या बो पवित्र मिस्तेराक मान करूंक आमकां दायन फावो कर आमच्या दिसपोत्या जिवितांत तुवें केल्ले स्वरूपकार आठोवन तुजी स्तुती करून तुका अर्गां दिवं आमकां फावो कर तूं जियेत आनी रासलयताय ससनाच्या ससना Amen.